वर्साचो सादो काळ 11वें सातोळें सुनवार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 24 ते 34. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, कोणाच्यानूच दोगा दुनियाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतराळावेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती वपिनान, लुविनान आनी कोडें भरिनात, तरी तुमचो सुर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचेहून अदीक मोलाचे न्हय तर? आनी उस्के काडून तुमचे आवग हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत? आनी न्हेसना विशीं तुमकां आसती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ती चिंतून पळयात. ती कोस करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमाव पासून सगळे आपल्या दोबाज्यान तातल्या एकल्याय सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. ते शेतांतले तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार देवून कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना, उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो. म्हणटोच आनी कितें खावचें, आमी कितें खावचें खातल्या आनी कितें पियेतल्या वो कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुस्को काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात अन्न भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यां दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक ते नश्ट आशा तेच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्तांव. नियाळ प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां देवाचेर पातयेवन रावोंक आपयता. कसलोच हुस्को करिनासतना देवाचेर पातयेवंक आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमी हुस्को करता आमचें भंय वाडना, उलटेंच उणें जाता. आमी चितेस जावन आमचो हुस्क्याक लागून आमी पिडेन पडटा, प्रेशर वाडटा. हें सगळें कारण हुस्क्याक लागून, काळजीक लागून. आनी जेजू आमकां उदाहरणां दिता फुलांची, कशी ती न्हेसतात, वो अंतरावेल्या सुकण्यांची कशें तांकां जेवण मेळटा. आमी देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय आनी पयले सुवातेर देवाचें राज आमी सोदूंक जाय आनी ताचें प्रामाणीकपण जोडूंक वावरूंक जाय. तेंच करूंक आमकां देवाची कृपा आयच्या दिसा मागुया. आमेन.